जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर हांकां ईडीन अरेस्ट केल्या आणि हो अरेस्ट कितलो बेकायदेशीर आसा हे आमी सगळ्यांनी पळयलां आणि सगळ्यांक ह्या गजालीचें खूप वायट दिसलां। हाचोच निषेध म्हणून आमी येता त्या 7 तारखेक 7 एप्रिलाक सकाळी 11च्यान एक उपास करपाचो विचार केला। भौशीक उपास जातलो जो आमी पणजे आझाद मैदानाचेर करतले। हांव आमच्या सगळ्या आम आदमी पार्टीचे वावुरप्यांक लिडर्सांक तशेंच सामान्य जनतेक जांकां दिसता की आमची डेमोक्रेसी खंय तरी धोक्यान आसा, हो अरेस्ट जाला तो बेकायदेशीरपणान जाला आणि ताचेर जर तुम्ही आवाज उठोवपाक पळयता जाल्यार 7 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर तुमची हजेरी लाया आणि आमी एक दिसाचो उपास थंय ह्या अरेस्टाक विरोध म्हणून असो थंय दाखोवया।